नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कल्लेचें हुमण तेफळां घालून। ही हांवें कल्ली हाडल्या, कल्ली धुवन ताका हांवें मीठ लावन घेतलां। आतां आमी मिरसांग वांटून घेवया। ही हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल। तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, 6 मिरयां घालता, थोडी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून मिरसांग बारीक वाटून घेवपाक जाय। ही पळयात मिरसांग अशी वाटून घेतली। मिरसांग बरी बारीक वाटप जावपाक जाय। ज्या आयदनान आमकां हुमण करपाक जाय त्या आयदनान मिरसांग घालून घेता, उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। हुमण हांवें गॅसार शिजत दवरला। तातूंत हांव 2 हरवे मिरसांग उबे शिनून घालता, दवळून घेता। हुमणाक आतां बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। तातूंतले मिरसांगो शिजपाक जाय। तातूंत हांव तेफळां घालता। ही तेफळां हांवें धाडावन घेतल्या। आतां हांव गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। तातूंतले मिरसांगो शिजल्यो। आतां आमकां हातून नुस्तें घालपाक जाय, कल्ली घालपाक जाय। हुमणान हांव नुस्तें घालता, कल्ली घालता। गॅसाची फ्लेम लो करता। 2 सोलां घालता। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ। मीठ घातल्यानंतर दवळून घेता। दवळटा आसतना हळू दवळपाक जाय। लो गॅसाचेर नुस्तें शिजपर्यंत हुमण शिजोवन घेवपाक जाय। हुमण बरें शिजलें, तातूंतलें नुस्तें शिजलें। गॅस हांव बंद करता। कल्लेचें हुमण तेफळ घालून केलां, खूब रुचीक लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।